गोयचो शिक्षण तज्ञ आणि साहित्यिक पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकार अंतरलो संवसाराक 84 वर्साचे पिरायेचेर घेतलो निमणो स्वास। ज्ञानेश्वरी आणि भगवद्गीतेचो केल्लो कोंकणी अणकार। गोंयान वगडायलो साहित्यातलो तपस्वी। नेरूल वेरेच्या दर्येत येवपी कॅसिनोक रईश मागुश ग्रामसभेत खर विरोध। थळावे म्हणतात पहिल्या कॅसिनोक लागून नुस्तेकारांचेर आयल्या हावळ। मायकल म्हणटा पहिल्या कॅसिनोक जयेश जबाबदार, जाल्यार जयेश म्हणटा मायकल आरोप सिद्ध कर। गोंया भायले लोक करतात उक्ताडार संडास। कालकोंडेच्या लोकांनी उक्तायल्या तिडक। आडे घालपा खातीर रेल्वे प्राधिकरणाक भेटयले निवेदन। गावातल्या बेकायदेशीर गजालींचेरूय काढलो आवाज। दुबईचे बॉडी बिल्डिंग सर्तीत गोंयच्या विठ्ठल गोवेकाराक 7वी सुवात। सर्तीत पुराय संवसारांतल्यान 700 बॉडी बिल्डर जाल्ले वांटेकार। भविष्यात पहिली सुवात मेळोवपाचो विठ्ठलाचो हावेस। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। गोंयच्या कोंकणीच्या मळावेलो म्हालगडो साहित्यीक सुरेश गुंडू आमोणकार आयतारा संवसाराक अंतरलो। अणकार करपी एक लेखक, शिक्षण तज्ञ म्हण तेची नामना आसली। कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो पदभार ताणें सांबाळिल्लो। 2009 वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कार भेटून तेच्या कामाचो भोवमान केल्लो। सुरेश गुंडू आमोणकाराचो जल्म बोरये फोंड्या जाल्लो। गोवा बोर्ड ऑफ हाय सेकंडरीचो तो आदलो अध्यक्ष। कोंकणी अणकाराच्या मळार ताणें व्हडलो वावर केला। हेर पुस्तकां बरोबरच भगवद्गीता आणि ज्ञानेश्वरीचे ताणें कोंकणीत अणकार केलेत। कॅन्सरा कडेन 4 खेपे ताणें झूज दिल्लें। दोना पावला पुताच्या घरा कडेन रावतालो। 84 वर्सांची पिरायेर पाविल्लो तरीकय बरोवपाचें ताणें थांबोवंक नासलें। हॉस्पिटलांत उपचार घेवन घरा आयल्या उपरांत घरा कडेनच आयतारा दनपारां 2 सुमार ताणें निमणो स्वास घेतलो। सुरेश बाबाचे निमणे इच्छे प्रमाण तेची कूड घरच्यांनी जीएमसीक दिल्ल्यान तेच्या कुडीचेर धर्मीक पद्दतीन आनी वेगळे निमणे संस्कार जावचे नात। गोवा 365 ब्युरो, पणजी। निल्ला दर्यांत दुसरो कॅसिनो कशेंच येवंक दिवचे नात। रेईश मागुश पंचायतीचे ग्रामसभेन तसो थाराव घेतला। निल्लाच्या कॅसिनो भोंवतणी नुस्तेमारी करतले थळाव्या नुस्तेकारांक आडोवपा खातीर तुमी सेक्युरिटी लायात वा बाउन्सर उबे करात, मात नुस्तेमारी करपा पासून कोणूच आमकां आडयले जाल्यार खबरदार, लोकांनी सरकाराक शिटकायला। ग्रामसभेक हजर रावन थळावो आमदार जयेश साळगांवकारानय ग्रामसभेच्या ठरावांचे समर्थन केले। सध्या कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो आणि साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार हांचे मदीं गेर्र पेटला। आता निमित्त मेळ्ळा ते निर्ला येतल्या कॅसिनोचे। ह्या कॅसिनोक विरोध करपा खातीर आयतारा वेरेचे रेईश मागुश पंचायतीन खाशेली ग्रामसभा घेवन नव्या कॅसिनोक विरोध केला। तशेंच निल्लाच्या कॅसिनो लागीं नुस्तेमारी करपाक विरोध करचो न्हय, स्वास्ती क्रूज परत पणजे वाटेन व्हरचो अशें थाराव पंचायतीन घेतल्यात। लोकांक विश्वासात घेयनासतना जो प्रयत्न चलता शिफ्टिंगाचो, पणजेच्यान ती बोट हेऱ्या भागात शिफ्टिंग करता, हे लोकांचो व्यू मांडपाक डिस्कशन ग्रामसभा आसली आनी एक मतान सगळ्यांनी युनॅनिमसली जिओ सगळ्यांनी मेळोन एका आवाजान सांगला, एका सुरान सांगला की शिफ्टिंग ऑफ कॅसिनोचेर आमचो तीव्र विरोध आसा आनी हो शिफ्टिंग आमी जावपाक दिवचे ना। आमचे नुस्तेकार भाव आसा, नियरली 40% ऑफ द लोकेलिटी हियर आर फिशरमॅन कम्युनिटी आनी फिशरमॅन कम्युनिटी सोनली डिपेंड्स ऑन द लोकल फिशींग एरिया डिमार्केट केलेलो आसा। डिमार्केटेड फिशींग एरियात तो एक एक्झिस्टिंग कॅसिनो एक आसा। जे फिशींग ते करता ते 100 to 200 मीटर रेडियस अराउंड द बोट तेजर आमकां कांयच एक्टिविटी करूंक ना अशें म्हणून आयज नुस्तेकारांनी हांगासर उलोवन दाखयल्लें आसा। हेची आमकां खबर नासली, तेका लागून तांकां आमी स्ट्रिक्ट तांकां वॉर्निंग करता। हेज्या फुडें आमचे नुस्तेकार बोटीक लागीं तेंको सुद्दां गेले जाल्यार तेंच्यांनी तुमी तुमची सेक्युरिटीज करात, कॅमेरा लायात, तुमचे बाउन्सर्स घालात, कितें करा, बट यू कॅनॉट स्टॉप द लोकल फिशरमॅन फ्रॉम फिशींग। इट इज फॉर द लायव्हलीहूड आनी हो आयज ठराव घेतलेलो आसा। निल्लाचो कॅसिनो जयेश साळगांवकाराच्याच कार्यकाळात हाडिल्लो ह्या मायकलाच्या आरोपाकय जयेशान जाप दिल्या। पळयात कितें म्हणटा जयेश। ही फायल केन्ना जनरेट दाखोवन ही फूड मिनिस्टर तेणें दाखोवन एक पेपर दाखोवचो बाबा ही फायल तेन्ना जनरेट जालेली म्हणून। तेन्ना ती फायल जनरेट जावंक ना। ही फायल जनरेट जाल्या 4 ऑक्टोबर 2019। आतां हेजी जर खबर तेका ना जाल्यार तो कितले फावटी डिपार्टमेंटान वयता, तो कितले फावटी डिपार्टमेंटाचें इन्स्पेक्शन करता, कॅप्टना कडेन उलयता, हितून म्हाका दुबाव आसा। तेका लागून तेणी वचून चिंतचें, वचून तेजर इन्स्पेक्ट करचो वचून। 4 डिसेंबराक ती फायल इनवॉल्व जाल्या, तेंच्यांनी ती फायल जनरेट जाल्या। 14 डिसेंबराक तेंच्यांनी ते इन्स्पेक्ट केला आनी 18 नोव्हेंबराक तेची एनओसी दिली। दिस इज
त्या टायम फ्रेम आतां हितून म्हाजो कार्यकाळ पळयलो हांव जुलयान स्टेप डावन जाल्लो एज अ मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स तेज्या उपरांत तो जालो आनी तेज्या उपरांत आतां आफ्टर 4 months दीस फायल इज कम तर म्हाज्या टेन्युराक फायल येवपाचो प्रश्नूच येना जर म्हाज्या टेन्युराक फायल ना हांवें थंयसर सायन मारली जावं हांवें कितें केलां जाल्यार तेणी दाखोवचें हाडून वेरेंच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्या देगेक बसून बेकायदेशीरपणान सामान विकताल्यांचो विशय परतून एकदा गाजपाक लागला. आयतारा चिंचोणेच्या लोकांनी रस्त्या कुशीक बसून सामान विकपी आड बोळ घातलो. हे विशीं तेंच्यांनी थळावे पंचायतीक निवेदन भेटून तेंचेर 15 दिसां भितर कारवाय करपाची मागणी केल्या. रस्त्या कुशीक बसून सामान विकपी विक्रेत्यांक लागून येरादारेकय आडखळ निर्माण जाता. तशेंच कांय वेळार ह्या विक्रेत्यांक लागून अपघातूय जातात अशें चिंचोणेच्या लोकांचें म्हणणें. रस्त्या कुशीक बसपी ह्या विक्रेत्यां कडल्यान सामान घेवपा खातीर कांय लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करून सामान घेवपाक वयतात. रस्त्या कुशीक सामान विकपा खातीर तेंच्यांनी गरजेचो परवानो घेतला हय नाजाल्यार पंचायत ह्या विशयाचेर वगे कित्याक आसा असोय तांचो प्रस्न. पळयात ते कितें म्हणटात ते. आमकां आमच्या रस्त्याचेर सगळे तुगेले आसराचे गाडी मेळटात आनी तुगे हांगा तुगेले हें आसा टायल्स मॅन्युफॅक्चर करतात विकतात. मागीर तशें बाजारांत आमगेल्या थिंगा सगळे आख्या रस्त्याचेर फुटपाथाचेर सगळे फ्रूट विकता आनी कितें कपडे विकता कितें अशें भाशेन लोकांक त्रास जाता. आतां आमकां कळपाक जाय आमकां परमिशन कोणें दिलें तें पंचायतान दिलां काय कोणें दिलां तें आनी दोनूय तर तें पंचायतान परमिशन दिलें जाय तो परमिशन तेमी 15 दिसां मदें काडचें आनी ताका खंयच्या जाग्यार व्हरून घालचें. आमकां आमचें अशें बाजारांत रावोन हांगा काय हांगा खंय रावोन लोकांक त्रास केले नाका वा ट्रॅफीक डिस्टर्ब केले नाका. आनीक कितें जाता न्हू अशें जालें म्हणटकीर तसो एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय आसा. 4 years ago, there was a very major accident over here. One of my friends also had met with an accident here, and I had written on the papers on Herald at that time that this location is a danger trap, is a deadly zone. The width of the road is also big, and on Tuesdays they have a special prayer at St. Anthony, they have masses at St. Anthony. There are so many people crossing the road, but there is no provision for a zebra crossing over here, and I think a speed breaker is very important on this road because of the vehicles passing this side. They are all at high speed and there is no proper diversion to go left or right on the road. And Tuesdays a lot of senior citizens come, but there is no help for them to even cross the road because the senior citizens cross at a slow pace. And zebra crossing as well as a speed breaker at this moment is very important here. As for the encroachment on the roads, there have stalls have come up, shops have come up, just open stalls just with some plastic chairs selling along the route. I don't know how do they come out. Gradually then they will turn into stalls and permanent shops. Who is giving them permission for this? We are not aware of it. I don't think it should be encouraged as it is the Shishini market. The road is narrow, the place is really narrow, there is no market for bikes to be parked. Everybody parks randomly just to purchase the whatever is available on the streets. चिंचोणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. उक्त्यार संडास करपी मडगांव कालकोंडेच्या स्थलांतरितांचेर थळावे लोक फुर्योज जाल्यात. रेल्वे ट्रॅक आणि कुशीच्या वाठारांनी उक्त्यारच घाण करतात. ताका लागून कुशीचे लोकवस्तीत घाणी पातळ्यात. बेजारिल्ल्या लोकांनी शेनवारा रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक निवेदन भेटून ह्या वाठारांत आडी घालपाची मागणी केली. तशेंच ह्या वाठारांत जायत्यो अनैतीक गजाली घडटात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. 4 दीस जाले तो एक ट्रॅका इंजिना आपटून एक मोसमेली तेजे 5 दीस जाले आज कोणें खबर घेवंक ना. आमी रेल्वे ऑथॉरिटीक सांगलेलें पूण तेंच्यांनी कितें केलां काल सांजचे येवन तेंच्यांनी ते म्हशी उजो घातला आनी सगळें तें पोल्युशन जालें. थंय ट्रॅका सायडीनच एक्चुली ती सायडीन काडून JCBन उबारून बी ती थंय पुरपा जाताले पूण तें तेंच्यांनी केलें ना. सगळो धुंवर न्ही आमच्या रेजिडेंटा भितर येवन सगळी आमकां घाण. तशेंच न्ही तेंच्यांनी एक दुरी डॅड वॉल बांदल्या ती एक्चुली फूल तेंचे भितर आहा खंय ती अर्दीच बांदल्या आनी तेवट्या सगळे चोर आनी कोण इलिगॅलिटी सगळी थंय जाता. आनी प्लस मुखारच न्ही आमच्या थंय झाडां बिडां सगळी आहा ते आमी कंप्लेंट दिल्ली रिटर्न कंप्लेंट पूण तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवना. आनी सकाळीं 5 वरांचे 50 लोक सुमार ते संडासां बसता त्या झिलांनी. ते आमकां मातशें मागता ऑथॉरिटी कडेन ते मातशें क्लियर करून दिवचें. आनी थंय गॅमलिंगूय चलता सांजचे टायमार
आनी सामकी झगडी बिगडी थंय बोवाळ सारको सांगता आसता तेन्ना तेजेर मातशें कोणी अशें पेट्रोलिंग तरी करचें पोलिसांनी रातचें. भायल्या लोकांक भाड्यान दवरपी थळाव्यांनी तेंची पुराय म्हायती घेवन दवरची, कळंगूटचो आमदार आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. भाड्याक दवरतात तेंच्या कडल्यान तेंची वळखपत्रां घेवन दवरची, तशेंच पुलिसेकय ती म्हायती दिवची. ही सादुरताय गोंयकारांनी बाळगूप गरजेचें अशें मायकलाचें म्हणणें. गोंयांत स्थलांतरीत मोठ्या प्रमाणांत आसात. गोंयकार तांकां आपल्या घरांनी रावपा खातीर भाड्यान रूम दितात. हेतूंतल्या जायते जाणांक गुन्यांवकारीची फाटभूंय आसता. ताका लागून घरांत भाड्यान दवरचे आदीं तेंची पुराय म्हायती मेळोवप संरक्षणाचे नदरेन गरजेचें अशें मायकल लोबो म्हणटा. For the people who are coming over here to stay, to work over here in Goa, we should have all their verification cards ready with them. And for that, I think Panchayat members also needs to assist. But Milton and माझा request, even आमच्या पंचायतीन आम्ही स्टार्ट केला हा प्रोसेस. म्हणजे नाजाल्यार मागीर चड लेट जाता. People need to have a little more sense in their mind and to see that whenever you have a tenant in your property who is an outsider, not a Goan outsider, त्याचे सगळे व्हेरिफिकेशन, त्याचे ID कार्ड, त्याचा फोटोग्राफ, त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स, त्याचे कितें आधार कार्ड ते घेवन पुलिसांक दिवन व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा. फायनली वी ब्लेम द पुलीस. If we do not do ourselves, how can we blame the police? असं हे करपाची गरज आसा. घरातल्या सामानाचेर हात मारून पळोवन गेल्लो एक भाडेकरू आनी तेची चलयेची देखय मायकलान ह्या वेळार दिली. जो मनीस आमच्या घरान रावतालो तो सगळे भांगार घेऊन गेलो. भांगार घेवन वयताना आपल्या चेडवाकूय घेवन गेलो. म्हणजे अंडर एज चेडू जे 14-15 वर्साचे आसले तेकाय घेवन गेलो. म्हणजे आपले भांगार येले, जे चेडवाक भांगार केल्ले आपले आनी ते कबडार ते येले, चेडवाकूय येले. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिपयार्ड सोडल्यार संरक्षणाची आयुधां निर्माण करपी आनीक दुसरो प्रकल्प गोंयांत ना. मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री जाल्या उपरांत गोंयचें म्हत्व संरक्षणाचे नदरेन वाडलें. केंद्र सरकाराचो होंडा वाठारांतलो संरक्षण प्रकल्प कांय तेंप हुमकळिल्लो. मनोहर पर्रीकारान संरक्षण मंत्री आसतना ताका चालना दिल्ली. आतां तो प्रकल्प फुडें व्हरपाची प्रक्रिया नेटान चल्ल्या. केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलां. इंडियन नेवल वॉटरमॅनशीप ट्रेनिंग सेंटरान एके कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार श्रीपाद नायक उलयतालो. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेडाच्या प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारान 70तल्या होंडा वाठारांत जमीन ताब्यात घेतिल्ली. पूण कांय कारणांक लागून हो प्रकल्प चालू जावंक नाशिल्लो. ह्या प्रकल्पात फ्रांसाच्या सर्फान कंपनी वांगडा सहभागीदारी करतले अशें मंत्री श्रीपादान सांगलें. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेडची जी काही एक फॅक्टरी गोंयांत हाडपाक ठरिल्लें, गोंय सरकारान तांकां जमिनी ऑलरेडी दिल्ली आशिल्ली, पूण काही नेगोशिएशन काही उरिल्ली जावपाची आनी त्यामुळे तो प्रोजेक्ट इल्लोसो रखडलेलो. परत तांचे बरोबर मिटींग जावन सॅफ्रॉन कंपनी फ्रांस आणि HAL ह्या दोनांचे एकत्र मिळून ही कंपनी आता परत तांचे सगळे काही बारीक सारीक प्रॉब्लेम आले ते आम्ही सॉल्व केले आणि एग्रीमेंट परत एकदा एग्रीमेंट सुरू करपाचें काम जे ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. गोवा गव्हर्मेंटान जे काही आमचे काही बारीक सारीक हे आशिल्ले तेजे जमीन ट्रान्सफर करपाचें सगळें हातान घेतलेलें आसा आनी बेगिना बेगीन काम सुरू जातलें. सेलिंग कॅम्प हांगा जालो आनी मागीर 9-10 दिसांचो कॅम्प आशिल्लो. भुरगे ऑल इंडियाचे भुरगे जवळ 164 भुरगे ह्या कॅम्पाक सहभागी जाले आनी NCC आमच्या डिफेन्सान पडटा त्यामुळे एक कॅम्प भुरग्यांक एक हाजे चॅनल या चॅनल जे आसा फुडल्या तांकां कितें जॉब हें करपाक जाय जाल्यार ही ट्रेनींग ही तांकां फुडें बऱ्याक पडटली. ते बरें आपले एक सेलर जावंक शकता आनी त्यामुळे सगळे तरेची ट्रेनींग हे कॅम्पाक NCCच्या माध्यमातून दितात. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयकारा खातीर खोशयेची आनी तितलीच अभिमानाची गजाल. 26 वर्सां पिरायेच्या विठ्ठल गोवेकारान दुबयत जाल्ले दुबय मसल शो बॉडी बिल्डिंग सर्तींत 7वी सुवात मेळयली. शेनवारा ही सर्त जाली. सर्तींत संवसारभरचे 700 बॉडी बिल्डर वांटेकार जाल्ले. बॉडी बिल्डिंग आनी मसल अजिंक्यपद सर्त 6 आनी 7 तारखेक दुबय जाल्ली. विठ्ठल गोवेकारान क्लासीक फिजीक कॅटेगरीत इनाम मेळयलें.
कुवेत, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, UAE आणि इराणाच्या बॉडी बिल्डरा उपरांत विठ्ठलान 7वी सुवात मेळयली. ही सर्त दुबयच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरात जाली. 2015च्या मिस्टर गोवा सर्तीचे अजिंक्यपदय ताणें जिखलेलें. गोंयच्या पॉप्युलर जिमात फिटनेस ट्रेनर म्हणून तो कामाक आसलेलो. सद्याक तो दुबयच्या एका जिमात फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करता. गोवा 365 खातीर खबराकार क्लिंटन डिसूजा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.